कुडतळी मायतळ्याकडेन आयतारा तळ्यातले नुस्तें मारून 90 शेतकाऱ्यांमदीं वांटो घालो। फाटलीं कांय वर्सां जालीं शेतकार ह्या पारंपारीक पद्दतीन नुस्तें पोसता आनी नुस्तेंमारी करता। उपरांत नुस्तेंमारी जातकर पावसान ह्या सुवातेर शेती करतात। ही पारंपारीक पद्दत जपपाक गांवचे लोक एकठांय येवन वावर करता। थळाव्या आमदाराचोय तांकां तेंको मेळटा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पयसुनींग येता फकत ते एनवायरमेंट चोवपा हे आज भुरग्यांक कोणाक चोवपा मेळना। आदले तेंपार एक गांवांक हे भाशेन थोडे आसताले आनी ते माताले आनी ते सगळें काबार जालां आनी फकत तुगेले हिंगा कुडतोरी हें चलता आनी चोवपा देखून उमेद येता। हांव सकाळ म्हूण येता कित्याक तें माताय तें चोवपा उमेद सुबेज म्हूण हें आनी हूंय गोंय आनी हूंय चोयल ना कुडतोरी जात ते भाशेन तुवें तें नुस्त्या देखून चोयल जाल्यार आनी जात कित्याक हे ते एनवायरमेंट सांबाळटाय म्हूण हे थोडे कित्याक हांव हिंगा कितलीं वर्सां जालीं हांव येता चड वर्सां जालीं हिंगा तुगे चिकोल ना प्लास्टीक ना कांयच ना इतलें क्लीन आनी ते फीश देखून इतलें क्लीन सो पोल्युशन म्हणटा तें आमगे हे थोड्या रायतोड म्हणटाय दिसता मायतोडे हिंगा एब्सोल्युटली नो पोल्युशन आनी थिंग सकयल देखून गेले जाल्यार एवरी इयर थिंगाय वयता हांव नॉर खासांग म्हणटा थिंगा आनी नुस्त्या चोवपाक कितें उमेद येता। हेज भायर म्हाका दिसना तुमी देखून रिपोर्टर वयताय थिंगा एशें आनी हूंय चोयता म्हूण तुमी मायतोडे कुडतरी कारिंगोपला कडेन सगळे व्हरताय कुडतरी हूंय तें सगळ्यां परस निगूत चड म्हळ्यार तें हें आनी वर्सां एक पाटी आनी आमी ते जुलय 31 बंद करताय आनी मागीर तें उदक शेतां दिताय आमी सगळे शेतकारांक। कितले शेतकार शेतकार आतां 98 केले सद्या हे आमी आतां गेलो हे सगळे शेत 90 केले तेजे थोडे आहाय ते कितें जाल्यार थोडे भायर आहाय ते शेत रोयनाय आनी हे पाटी कितें केलां आमी डिसिजन घेयलां कोण मुगे शेत कोण दुसरें रोयता तेका देखून आणटिले हे पाटी पण कितें जाता शेत रोयताय तेंकां हाय दी म्हण ह्या फावटी विकना तुमी ना ना शेतकारांक हाय दी म्हण सगळें शेतकारांक कोणा पडटा तें कितें आमी गेलां कितें जाता नुस्तें हें केलें आनी इंकिलें नुस्तें शेतकारांक कांय पडना तेका लागून हे डिसिजन घेयलां फर्स्ट टायम डिसिजन घेयलां सगळें हाड करपा पयलीं करता तेशें करून पयलीं अशें करताले आनी कितें आतां ते पयशे आहाय ते मातशें शेतां आमकां चड डिस्प्ले जाता एक उदक लावपाक 200 जाता हांडी हाडप 3-4 हांडी आहाय चड डिस्प्ले जाता आतां शेतकारांक कितें बरें वयर सकयल शेतकारां आमी हें करून हें करताय राखून दवरपा जाय म्हूण आमी शेत सांबाळलें। हांव सदां सांगत हांव शेत सांबाळपा ना शेत सांबाळपा जाय जा मनीस आहाय ते उलयताय ते आमी शेत रोवपा आहाय शेत रोयल्यारय हें सांबाळटलें कित्याक रोयता आसतना लिंब पुत्ता मागीर नुस्तें येता नाजाल्यार लिंब करना जाल्यार तें नुस्तें जाचना सो वी आर किपींग इट क्लीन आनी नुस्तें आमी नुस्तें म्हणटा तें दोन भाशेन नुस्तें आहा थोड्या नुस्तें आहा आनी हाजना नुस्तें आहा हाजनाय सांबाळटाय आमी आमगे प्लॅन आहा मुखार सगळे रिवर दोडे सगळे तुगेले हें बांदपाक सगळे हें बांदपाक प्लस शेत सांबाळपाक एग्रीकल्चर सामान बांद सामान आनी तोडी आनी हाजन सामान कुडतरी मातसो आनी 50 वर्सां कांय प्रॉब्लम हें नुस्तें सांबाळपाक आमगे प्लॅन आनी विजन आहा आनी तेका लागून देवान आमकां एसो मनीस तयार केला तेच भाशेक मनीस तयार केला म्हजे भाशेक मनीस तयार केला जो एग्रीकल्चर सांबाळटलो आनी सांबाळूंक जायना आय थिंक इन फ्युचर वी नीड टू फायंड वेज टू मेक इट सस्टेनेबल भुरगे आहाय ते एग्रीकल्चरान रावपाक शेत सांबाळपाक थोडी सांबाळपाक ते भाशेन सिस्टम करून दवरपा जायो आनी मुगे प्लॅन आहा आमगे सगळ्यांक एकठांय जायन एक प्लॅन आहा एक लेगसी दवरपाक सद्या पयलीं चड चोणक इल्लेंच पडलें पूण कॅटला रोहू मागीर तुगे किलापी पितोड भरपूर पडला तिंगा रास दीस पडटा आनी हें नुस्तें आमकां सगळें चड पडलां बरें पडलां आनी हे पाटी आमी कितें केलां म्हणजे सगळे शेतकार मोगान एकठांय रावले आनी सगळे आंट केले 90 आंट केले आनी सगळे आंटिलां नुस्तें आनी इकलो ना म्हणून परत 3000 एक आंट घेयला आनी सगळे थोडा डिस्प्लेस बांदपाचो आनी कितें तो डिस्प्ले पयलीं भाशेन आमकां तो चड डिस्प्ले जायना पयलीं आमकां भरपूर डिस्प्ले जातालो कितें आतां चड डिस्प्ले जायना कारण म्हणटा तें आमगे गांवचो आमदार आमकां ट्रॅक्टर फ्री दिता मागीर तुगेले मेशिनां शेत लिवपाची ते सगळे आमकां पयशे काट ऑफ जाताय आनी जायतो फायदो जाता। सेकंड फेज मारतलो तेन्ना तुमी लोकांक दितले ना पोत्तून तेच शेतकारां हाडटले तेच आंटकार आनी मायज जावपा ना फकत पोत्तून ते 90 आंटे तुवें घेता जाल्यार ते शेतकारांक घेवपाचें आनी व्हरपाचें हे पाटी आमी ते भाशेन ट्रेडिशन केलां पूण सगळें हें केदो जाता हे शेतकारांक एक कोट आहल्यार जाता आनी दुसरो एक म्हाका मुगे एक पॉयंट कितें
ऑक्शन कोता आनी आमगेले ते थोड्या ऑक्शनांनी ते मातशें तूं हें घे कित्याक ते जानरां करूं लायताय पूण ते आतां जावपा जाय ते माया थोड्या ऑक्शन आनी मानशी ऑक्शनां ऑक्टोबरान जावपा जाय ते टायमार तुका ब्रीड घालूंक मेळटा जानरां ऑक्शन केलें जाल्यार तें ब्रीड घालूंक मेळना आनी 3 म्हयन्यान नुस्तें मारूंक मेळटा आनी तेदो ब्रीड तो मेळना तेजे पयलीं ऑक्शन घेवपा जाय मामलादार हें करना तो एलावड करना म्हणपाक माया थोड्या ऑक्शन जावपा जाय